मिनिटाचो मडगांवच्या नगराध्यक्षाक प्रश्न. परवरे 5 गाडयांमध्ये झाला अपघात. आयतारा रातीची घडणूक. ह्यान फुडें दुयेंच्या लोकांक जावचो ना उदकाचो उणाव. झुजा पावण्यार चालू आसा उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम. सगळ्याच क्षेत्रांत बायलां आसात फुडें. दिवसाची टॅक्सी ड्रायव्हर सुवर्ण साटेलकाराचो बायलां मुखार आदर्श. कोयरान तुमिल्ली गटारां करप निवळ. पेडणेच्या लोकांची मागणी. आनी गणपती मंडळाच्या मंडपात बसपी व्यावसायिक बायलांक भायर बसपाची मेकळीक. नगराध्यक्षा वांगडा उलोवन प्रश्न केला सुटावो. आता खबरो विस्तारान. मडगांव नगरपालिकेत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगराध्यक्षाक 9 म्हयने पुराय जावन लेगीत सोनसोड्या वयली परिस्थिती सुदारपाची चिन्हां दिश्टी पडनात. फाटल्या 7 वर्सां सावन हांगा काम करपी कामगारांक सामक्या बुरश्या अवस्थेत कामां करची पडटात अशें म्हणीत भाजपाचो नगरसेवक कामील बरेटोन खंत उक्तायली. सोनसोड्यार ट्रकांक वचपाक सारकी वाट लेगीत ना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत हांगा कसलीच उदरगत जाल्ली दिश्टी पडना. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून सोनसोड्यार काम करप्यांचे हे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी कामील बरेटोन ह्या वेळार केली. आता ग्लाव्स ना मास्क ना कितें आनी दिसभर काम कर म्हणटा. कशें करपाचें तेंच्यांनी सांग म्हाका. हेजेर कोण रिस्पॉन्सिबल आहा. आमकां दिशिल्लें आतां आमकां 9 म्हयने जाले आमचें चेअरपर्सन जाला. सो आमकां कितें तरी डेव्हलपमेंट दिसतलें. आमकां हें कामां सोड हें जायत आसता. हें आमी एटलीस्ट आमी त्या वर्करांक चोवपा जाय. काकूड करपा जाय. तेंची इन्शुरन्स करपा जाय. तें केलां आमी. आतां तें कांयच जायना. अरे म्हाका लज दिसता सॅनिटेशन चेअरपर्सन जावपा म्हाका लज दिसता. कित्याक हें पळोवपा जाल्यार कित्याक दुसरें म्हणलें जाल्यार आतां उदर पळोवपाक गेल्यार आतां आमगेली शेडां व्हडली शेडां आहा. इतर अशें जालां की आमचें पोट फुगोवन पोटांतलें भायर सरता पळय ते भाशेन भितर सगळें भायर सरलें आहा. सो हेजेर फक्त आमकां तितून भितर कांय काम चालू ना. फक्त एक आमकां सालिगांव आमचे 4 ट्रक वता तेजेर चलता. भितर कांय काम चालना. आमी इतले लाखांनी क्रोड्स ऑफ टेंडर जाता. क्रोड्स ऑफ पयशे म्हणटा म्युनिसिपालिटी. म्हाका कळना खंय वता आनी कितें जाता म्हणून कांय कळना. कांयच इम्प्रुवमेंट ना. तें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार कितें दिसता इम्प्रुवमेंट दिसता. आमी तेन्ना बोवाळ मारलो रोड कर म्हणल्यार रोड करून आजून पासून रोड जावना. जे लोकांचेर पडटा जे काम करता आमी पयलीं आमी तेंची पळोवया. जे आमची म्युनिसिपालिटी वर्कांची पळोवया. जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी वर्कर काम केल्यार आमची म्युनिसिपालिटी चलतली. सो तेंची केअर ना. पळय खरें तांकां एक म्हाका खरें खूब काळकूट दिसता. आमी शूज घालता. आमी गाडी घेवन आमचे ऑफिसर येता. ऑफिसर बरोबर येता. फक्त गाड्यान येता गाड्यान वता. पूण तेंची ते खरें तेंच्यान मॅन्युअली तेंच्यान काम केल्यार तेंकां कळपा आशिल्लें. हे बारीक लोकांचे आमी कोण पळयता. ते म्हणून मनीस न्ही. येरादारीचे नेम पाळना जातकीच कशा तरेन अपघात जावंक शकतात अशीच देख म्हळ्यार परवरी जाल्लो हो अपघात. आयतारा रातीं भर पावसांत परवरी कोकेरो जंक्शना कडेन एका गाडयेन ब्रेक मारतकीच फाटोफाट येवपी 4 गाडयांनी ब्रेक मारून मल्टी व्हेक्युलर अपघात घडलो. मात ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पूण 5 गाडयांचें थोडें भोव लुकसाण जालां. ह्या अपघाताक लागून रातच्या वेळार येरादारीची बरीच कोयणी जाली. मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. ताका लागून तुये ITIच्या लागसार उदका प्रकल्प बांदपाचें काम युध्द पातळीचेर सुरू आसा. ह्या प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आयज दरेका मळार बायलां फुडें येतात.
ताची जायतीं उदाहरणां पळोवपाक मेळटात. आत्मनिर्भर जावपा खातीर दिवचलचे सुवर्णा श्याम साटेलकर हे बायलेन चक्क टॅक्सी वेवसायांत पावल मारून सगळ्यां मुखार आदर्श घाला. सुवर्णा स्वता ड्रायव्हर जावन विद्यार्थी भुरग्यांक शाळेंत हाडपा व्हरपाची जबाबदारी सांबाळटा. हाचो तिका मोबदलो मेळटाच, पूण पालकाचो तिचेर पुराय विश्वास आसा. भुरग्यांकूय ती आपलीच कशी दिसता आनी भुरगीं तिका आपुलकायेन काकी म्हणटा. फाटल्या 1 वर्साच्या नेमान ती हें काम करता. ते चेडवाक धाडटा हेज्या वांगडा गाडये वांगडा. ती एक बायल मनीस आसा, बरें दिसता तिच्या वांगडा धाडपाक. एक खंय तरी अशी सेक्युरिटी कशी बरी मेळटा आमकां. हुस्को उरना. की तांकां क्लासीन पावयता, गाडयेन हाडून बसयता, हुस्को कांयच ना. हय, म्हाका खंय तरी अशी खात्री आहा हिका पळोवन खंय तरी आनी बायलां एनकरेज जातली आनी ती बी अशी स्टार्ट करूंक शकता फुडें. बायलांनी फकत घरान बसून रावचे परस आपल्या मदलो टॅलंट फुडें हाडचे असो उलो सुवर्णा हिणें मारला. दिसता की बायलांनी फक्त चूल आनी मुलूच करून रावपाक जायना. हांव सकाळचे 4:30-5 म्हटल्यार 4:45 म्हटल्यार उठता. घरांतलें सगळें काम करून जेवण खाण सगळें करून घोवाक म्हाका टिफीन दिवचें पडटा. वयल्यान भुरग्यांक नाश्ता कितें दिवचो पडटा. तें करून हांव सगळें करून हांव भायर 5:45 म्हटल्यार भायर सरता. परत घरा कडेन हांव 9 म्हटल्यार पावता. नर्सरीची भुरग्यांची फीज बीन मारून परत घरांतलें कितें काम आसा झाडू मारप तें बीन आसता घरांतलें तें सगळें करता. आनी परत आसा तशें मागीर परत 12, 11:30, 12:15 म्हटल्यार परत भायर सरता. 12 परत म्हटल्यार सुरू जाता. 2:30 पर्यंत चालू आसता. मागीर घरा कडेन येवन परत भुरग्यांक वाडटा करता सगळें जालें की परत 3 म्हटल्यार हांव ट्युशनाच्या भुरग्यांक परत रावपाक वयता. म्हाका अशें दिसता की बायलांनी न्हू परत घरानूच रावन फक्त इंग्लिशीचे बसून गजाली हेचे करच्या पेक्षा न्हू आपल्या कडेन कितें टॅलंट आसा न्हू तो उपयोग करचो. लोकांकूय कळपाक जाय की घरानूच बायलां ती कितें करूं शकता अशें आसूंक जायना. आमी कितें तरी फुडें सरपाक जाय आनी आपल्या कडेन दुसऱ्यांक कितें दाखयल्या शिवाय तुका कशें कळटलें लोकांक तुजे कडेन कितें टॅलंट आसा तें. हांव हे लोकांक खातीर करिना पण म्हाजें तें घरांतलें म्हाका घोवाक एक हातभार म्हाका लावपाक मेळचो म्हणून हांव हें करता. इतलेंच सांगपाचें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक. पेडणे ITI ते कोर्टा मेरेन रस्ते कुशीकचे गटार बंद केल्ल्यान आतां पावसाचें उदक सरळ रस्त्यार आयलां. तशेंच उदकाच्या नेटा वांगडा ल्हान व्हड फातर लेगीत रस्त्यार पावतात. हाका लागून हांकां अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां. तशेंच येरादारी करपी मनशांक त्रास जातात. पेडणे नगरपालिकेन हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी हांगा येयल्यात नियर तुवें ITIच्या सकयल जी देवटी आसा थंयसर आमी येयल्या. सो हांगासर ह्या 2-3 दिसान पावस खूब पडलो हांगासर आनी पावस पडल्या कारणान जे वयले उदक आसा पळय ते सारके रस्त्यार डायवर्ट जाले. उदकाक एक ड्रेनेज मेळना. उदकाचो हांगासर एक गटर आहलो तो गटर हांगासर पूर्ण पद्दतीन पॅकअप जाल्लो आसा. फाटल्या टायमाचेर हांगासर केबलाचें काम जाल्या कारणान जो हे हांगासर गटर आहलो तो पूर्ण पद्दतीन पॅक जाल्लो आसा. सो उदकाक एक हांगासर एक वाट ना. ते उदीक बऱ्या पद्दतीन जे दोंगराचे व्हांवत येयल्ले उदीक ते सगळे उदीक रस्त्याचेर येयले आनी जे हांगासर फातर आसले बारीक बारीक फातर आसले तुमी पळोवंक शकता हांगा लायव्ह व्हिडिओ. बारीक बारीक फातर सगळे रस्त्याचेर येयले आनी हांगासर खुबशे प्रमाणान टू व्हिलर चलता, 4 व्हिलर चलता आनी ह्यो हांगासर रस्तो मेन जाल्लो आहा. मोरजे मांद्र्याचो ह्यो रस्तो सारको मेन जाल्ल्या कारणान हांगासर ट्युरिस्टांच्या पासून गाडयो पास आवट जातात. सो हांगासर 2 व्हिलरी पासून आसतात. हांगासर खूब सर्वसामान्य लोक पासून चलतात गाडयो घेवन. इस्कॉलाचे भुरगे असतात हे सगळे चिखलाचे उदक 2 व्हिलरीचेर उसळटा. इस्कॉलाचे भुरगे आसा तेंचेर उसळटा आनी खुबशे हांगा फातर रस्त्यार येयल्या कारणान 2 व्हिलरी पासून हांगा स्लीप जाल्यात. खातीर हांव हांगासर म्युन्सिपालिटी कडेन मागता तुमी हांगासर येवन पळोवचे. लायव्ह व्हिडिओ आमचे कडेन आसा हांगासर. तुमी पळयात हांगासर कितलेशे उदक आसा ते ड्रेन जावन पास आवट जावपाक जाय. उदीक बऱ्या पद्दतीन ते उदीक पास आवट जायना. सगळें उदीक हांगासर रस्त्यार येयला आनी हांगासर उदीक रस्त्यार येयल्या कारणान हांगासर सर्वसामान्य लोकांक तेजो फेस करचो पडटा. कित्याक लागून हांगासर सर्वसामान्य लोकांक फेस करचो पडटा. हांगासर ड्रेनेज पयलीं आहली न्हू ती ड्रेनेज बऱ्या पद्दतीन तुमी हांगा ड्रेनेज आमकां मारून दिवचे आनी हें जें उदक आसा ताका सिस्टमॅटीक एक वाट दिवन सिस्टमॅटीक तें उदीक बायपास करपाचें भायल्या भायर सोडपाचें. हें उदीक आमकां रस्त्याचेर नाका अशें हांव म्युन्सिपालिटी कडेन मागता. आनी दिवचलच्या गणपती पूजन मंडपांत वेवस्था केल्ल्या कांय थळाव्या विक्रेत्यांक आतां भायर बसपाक पालिकेन मान्यताय दिल्या.
गणपती भूषण मंडपात आमकां त्रास जाता आनी गिरायकूय जायना अशी कागाळ करीत ह्या विक्रेत्यांनी सोमारा पालिकेत वचून नगराध्यक्ष कुंदन फाळरे यांची भेट घेतली. नगराध्यक्षान विक्रेत्यांची बाजू आयकून घेवन तांकां भायर बसपाक मान्यताय दिली. मात येरादारीक आडमेळ करूं नाका तसो सल्लोय दिलो. आमकां जागा ना म्हणून हाडून बसलेली वना म्हणून आमी ते घेतली. गिरायक जालो बसले म्हणून गिरायक ना न्हू कसा लावपाचें. आतां आमकां सांगलें तुमी भायर बसा तुज्या कोणी बसो नाका पयल्या कडेन आनी हांगा आमकां न्हू म्युन्सिपाल्टी जागो दिला थंयच आमी बसलेली आतां डेली आनी तेंच्या हितूनच आमी वागतली. तेंचे सांगता तेच आमी करतली. जर कोणाचे बी काही चिराडले काही जाय जाल्यार जबाबदार आपूण घेवपाची अशें आनी तेंचे आभार मानता मी. महसूल मंत्री बाबूश मंजिरा हांच्या अध्यक्षतायेखाला सोमारा जनता दरबार जालो. ह्या वेळार आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, दिगंबर कामत, क्रूज सिल्वा तशेंच दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातले लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री मोन्सेरात हांणी लोकांच्यो कागाळी आयकून त्यो जाता तितल्या बेगीन सुटावे करपाचें आश्वासन तांकां दिलें. हवामान खात्यान मंगळारा 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत मॉन्सून सुरू जाल्ले पासून आतां मेरेन सरासरी 25 इंचां परस चड पावसाची नोंद जाल्या. ते खातीर गोंयकार आनी शेतकारां मदीं समाधान आसा. तेच प्रमाण मॉन्सून लांबणेर पडिल्ल्यान राज्यांतल्या सगळ्याच धरणांचो उदकाचो सांठो उणो जाल्लो. पंचवाडी धरण पुरायपणान आटिल्ले हेर धरणांची तशी स्थिती आशिल्ली. पूण जुनाच्या निमण्या सप्तकांत पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणांतल्या उदकाच्या सांठ्यांत मातशी वाड जाल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून धारगोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. पोरूं जे सुवातेर पालसण कोसळिल्लें तेच सुवातेर आयतारा परतून कोसळ्ळें. दर वर्सा होच प्रकार घडटा पूण तरीकूय महामार्ग प्राधिकरण दोळे धांपून वावुरता. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. एकेरी वाहनां वचपी रस्तो बंद जावपाची शक्यताय आसा जाल्यार उंचेल्या वटेन आशिल्ली उदकाची टांकी लेगीत धोक्यांत आसा. प्रशासनान लक्ष दिवन बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. फाटल्या 3 दिसांच्या उटंगराच्या पावसाक लागून ह्याय वर्सा गिरी म्हापशेचो रस्तो उदकान बुडलो. रस्त्यार साचिल्ले ह्या उदकाक लागून येरादारी करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पावसाक शेतांनी उदक भरून शेतकारांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून आयतारा सकाळीं बार्देस म्हालांतल्या वेरे वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयेचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. झाड पडिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. थळाव्या लोकांनी पिळण उजो घालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन गाडयेर पडिल्लें झाड कातरून कुशीक काडलें.
उटंगराच्या पावसाक लागून होंडा पेट्रोल पंपा लागसार बोरीचें झाड उमटून पडलें जाल्यार नारायणनगर वाठारांत रस्त्याचेर फणसाचें झाड पडलें. वडदेवनगर वाठारांत घराचेर माड पडपाची घडणूक घडली. शिवाय 70 वेळगे हांगासर रानटी बरीचशीं झाडां हुमटलीं. पोयकूळ 70 वाठारांत आंब्याचें झाड हुमटून पडलें. वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां पडिल्ल्यान ह्या वाठारांत बरोच वेळ लायट नाशिल्ली. तशेंच न्हंयची पातळी लेगीत वाडल्या. झाडां पडिल्ल्या थळांचेर धांव घेवन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही झाडां कडेक काडली. शेनवारा राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आयतारा सकाळी मिनाबार रस्त्यार कुशीक आशिल्लें व्हडलें झाड पडलें. ताका लागून कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. हे विशीं उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीर तांणी घडणूक थळार येवन रस्त्यार पडिल्लें झाड कातरून येरादारीक रस्तो उक्तो करून दिलो. सत्तरी वाठारांत भर पावसान तुमिल्ली गटारां रस्त्यार व्हांवपाक लागल्यात. गटारां रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक येरादारी करतना त्रास जातात. हो प्रश्न लक्षांत आयल्या उपरांत आयतारा वाळपय नगरपालिकेन गटारां नितळ करपाचें काम आयत्या वेळार हातांत घेतिल्ल्याचें चित्र दिसलें. उदरगत आनी वाठाराचें सौंदर्यीकरण करतना उदक वचपाक वाट न दवरिल्ल्या कारणान गटारां तुंबतात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. पेडणे पार्सेच्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो आनी आतां त्या रस्त्याची सारकी चवथिकाय जाल्या. अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो मेरेन एका वटेन रस्तो सारके करचे नात तो मेरेन दुसरे वटेन रस्तो फोडपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलां. सरकारान थळाव्या लोकांची मागणी पुराय केली ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या पार्सेकारांनी दिल्या. आज तुमकां सांगायचें दिसता आयज आमी पार्शे गांवांत आसा. जे रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले, लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला ते खातीर जे रस्ते फोडले, ते रस्त्याची जी दुर्दशा जाली पार्शे गांवांत. लोकांक गाडये चलयतना सगळ्यात भंय दिसता. कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलींग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले. हे तुमी पळोवंक शकता. हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा, जी तेंच्यांनी करपां जी धाडलेली किंवा सोलिंग केल्ले ते सगळे व्होन ते आतां दुसऱ्या सायडीन येयले. त्या खातीर जे हे आतां ते रस्त्यानी ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता. गाडये जर सायडीक व्हरतले जाल्यार भंय दिसता. जो रस्तो पार्सेकराच्या टायमार जो रस्तो पार्सेकरान केल्लो हो टुटुळीत रस्तो, काय बरो रस्तो दिसलो आमचो. पूण आतां जे सरकारान जे आतां हें केलां, हें काम जे सुरू केलां त्या रस्ते खातीर सबंद रस्त्याची आमची दुर्दशा जाल्लेली आसा. आनी एक तुमकां सांग सुद्दां, आयज सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केलां. हे सायडीन फोडले रस्ते, आतां खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केल्या तो रस्तो जो पर्यंत जायना, सोलिंग सारकें जायना तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना. आनी जर तर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देवन आंदोलन करतले. म्हाका दिसता तरी हे वळण जे आसा ह्या वळणांक बरो रस्तो आसतना हांगसर एक्सिडंट खूब जाले. गेल्या वर्सा हांगसर 2-3 गायीक सुद्दां उडयले आनी गायी हांगसर पडनासले एक 15 दीस. म्हाका दिसता ह्यो रस्तो जो आहा तो पयलीं आसल्याचे परस आतां कमी जाल्लो आसा आनी ही व्हाळी मारून जे रोड वायंडींग करूंक हें केलां त्या खातीर लोकांचो सामको इतली हें जाल्ली आसा, प्रॉब्लम जाल्लो आसा की एक्सिडंट जावप म्हणजे एक्सिडंट जातलोच
आणि ॲक्सिडंट जाल्ले आसा. हेचे आधी 2-3 इतल्याच कुडक्याक हांगसून हे जे आहा ते कलावती आईच मंदिर तो पर्यंत ते वावनोडा इतले ती 5-6 ॲक्सिडंट जाल्ले आहा गेल्या मे म्हयन्यान टू आतां पर्यंत आणि अनेक जाणांक नुकसान जाल्ली आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हेतून लक्ष घालून हो रस्तो जो आहा तो बरो व्हडलो करपाचो आणि वायंडींग करून सारको प्लेन करून लोकांक सुविधा दिवपाची. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान एका उदकाचो टँकर सरळ गटारांत पडपाची घडणूक आयतारा आकयकरास वाडान घडल्या. फुडल्या भर वेगान मोटार आयिल्ल्यान आपणे टँकर मातसो कुशीक घेतिल्लो, मात रस्तो उशीर आशिल्ल्यान टँकर थेट गटाराच्या खळयेन पडलो अशी माहिती टँकर चालकान दिल्या. रस्तो रुंद करपाक जाय अशें तो म्हणटा जाल्यार टँकरान सरळ रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घराच्या दुरिगाचेर धडक दिल्या. हांव चट्टी काडटालो, भरलेलो टँकर आहलो, एक 4 व्हिलर आंगार येयली आनी तो भायर रावना म्हणून हांव मातसो भायर रावलो, ती खंय कसाय आनी टँकर सकयल देंवलो. गाडी मदीं रावली गाडी मदीं रावली आनी सायडीक ह्यो घेवन रस्तो पळयला न्ही तुमी कसो आहा तो. हे मातयेच्या रस्त्यार कोण भायर रावंक सोदिना गाडये घेवन, ती आंगार रावता म्हणून हांवें मातशी भायर घेतली ती टँकर सकयल कोसळ्ळो खंय घेवन. आनी कोणाक मार बी कितें लागला कोणाक? ना कोणाक काय काय ना, फक्त गाडी सकयल गेला. गाडयेक मार लागलो तुज्या? गाडयेक मातशें ते कॅबिनाक मातशें लागला हेवटेन, दुर्गाचे कॅबिन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर लेगीत दिवन स्मार्ट सिटीची कामां भर पावसांत चालू आसा. हाचो परिणाम म्हणून सांतिनेज आनी तांबडी माटी वाठाराचे 12 बेरेस्तार जाल्ले दिश्टी पडटात. नियोजन नाशिल्ल्यान एकेमेकीचे पायप फोडटात आनी मातयेन भरिल्ल्या रस्त्यान तांबडी माती वाठारांत रावपी थळाव्यांचे हाल करून सोडल्यात. पळयात. पावसा पयलीं आळस काडपाचें स्मार्ट सिटीचें आनीक एक उदाहरण उक्ताडाक आयलां. स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां 17 जून मेरेन पुराय जातलीं आनी पावसान कसलींच कामां जावचें ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. पूण स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान तें वयल्या वयर घेतलें. काल सांतिनेज तांबडी माती वाठारांत वचपी रस्तो आख्खो खणून स्मार्ट सिटीन पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर पायप घालपाचें काम हातांत घेतलें. देखून तांबडी मातयेच्या थळाव्यांची येरादारी आडकून उरली आनी काम करतना उदकाचे पायप फोडून उडयले. पळयात हो फोडाफोडीचो प्रकार. आता without any preparation or without informing public, both these roads have been cut today, and the reason is because of overflowing of water, rain water. आता हे सायडीन पळयलें जाल्यार ही सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट, हिंगा आमी गेल्यार इतलें उदीक आहा तितून हे सगळें उदीक ह्या रस्त्यार येता आनी सगळें चिकट जाला हिंगा. लोकांक इतले त्रास जाताले चलपाक, बायक पासून इतले जाण पडले पासून बायक घेवन आनी भुरगीं वयता सकाळचे स्कुलाक ह्या रस्त्याचेर. Artha, now the smart city clearly knows that rains are going to come. Some temporary work had to be done. When we asked the smart city official, then कितें म्हणला, हो रस्तो आमकां लागना, होच रस्तो आमकां स्मार्ट सिटीक लागता. So isn't it not the duty of the operator of this place to have this road done before the rain? पावसांत कांय गांवगिऱ्या वाठारांतलो संपर्क तुट्टा तें आमी पळयलां. पूण हाची प्रचिती आमकां साक्षात राजधानी पणजेंत पळोवपाक मेळटा. ह्या कामाक लागून दीसभर तांबडी माती वाठाराचो संपर्क पणजे शारा कडेन तुटलो. कामांतल्यान येवपी लोक आपल्या घरा कडेन पावले नात. लोकांक गाडी सोडून आपलो जीव धोक्यांत घालून खणिल्लो रस्तो उपचो पडलो. आयकात थळाव्यांनी उक्तायल्ली तिडून. हो सगळो एरिया आहा ते तांचे पळयत ना, फॉरेस्ट मारले. कॅन फॉरेस्ट बी थ्रोन डावन, entire area of forest has been thrown down. The nala has been made reduced. And आता तो पळय जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरा पळय रेन येतलो, that will overflow the road, and the road will be nothing but not walkable. I mean, sir, by 70 years old man had to practically take help of those kamgar and come out of this ditch. And they have not even completed the work. They have not completed the work. What आता हो पहिली मजेशीर पळय हो ब्रिज केलो. त्या ब्रिज करचे पयलीं तांणी हो दे शुड लेट द वॉटर थ्रू पयलीं ब्रिज केला आनी आतां ते ड्रेजिंग करून उदक पास करतात. उदक थांबलां, उदक थांबिल्लें हें जालां वेजिटेरियन जाला. दिस इज द स्टेट ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट. स्मार्ट प्रोजेक्ट इज टोटली गोइंग टू बी ए प्रॉब्लेम फॉर गोवा.
narrowed Nala proper now area, And widen the road. widened the road so proper that price the comes road was not actually officially. There was Kachcha road given to him for construction of the Estella. property. Estella. In order to correct what Kachcha road was allowed. Kachcha road was allowed by PWD officials without any official approval. Problem for the people staying over here, even getting home in case there's an emergency, then we have to just wait like this because both the sides it's very difficult to get it. The other service road also is flooded. Yeah, it's totally flooded. It's damaging the cars, plus it's a problem getting home. And this how long you all have been facing this This now, is ma'am? almost now so many months we are having a problem, especially the residents of Estrella. It's been 1 year this road is closed because we shifted in last October. From since then we are From suffering. October till now. Every time we have to get to a road, then we know that it's closed and we go the other way around, then search for another option. So it's a problem getting home here. If my daughter is not well, how do I get home? मुख्यमंत्री आमदार आणि महापौर हांचे मदीं कसलोच संभय ना. तांबडी मातींतल्या वाठारांतलो रस्तो हाची गवाय दिता. म्हयनोभर जालो हो रस्तो खणटात पुरता. दोनी वटेन रस्त्याचो संपर्क तुटला. थळावे हाल काडटात पूण सरकाराक आजून मेरेन ताची दखल घेवपाक कळाव कित्याक जाता हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.